हांव आज सांगपाक सोदता की आमची थोडी हांगा आधार कार्ड करतात आनी आधार कार्ड करून प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स जे एव्हल्युशन आसा न्ही ते तुका आधार कार्ड करपाक आमचे तुका हें दिता तांकां आयडेंटिटी दिता. आयडेंटिटी कितें म्हूण दिता जाल्यार एक तुका सुपरवायझर म्हणून म्हणजे जे अपॉयंट करता सुपरवायझर करून तुका फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स फॉर एव्हल्युशन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ते दिवन तुका आधार कार्डा करपाक कोणाक हेल्प करपाक आमच्या गोंयकार कोणाक तांकां करपाक आधार कार्ड करपाक हें दिता. जाल्यार काल अशें नजरेक पडलें आनी तुका तें हांव क्लिप दाखयता की एका ऑफिसान गर्दी अशी सगळेच नेपाली भरलेले 50-60 जाल्यार ते नेपाली हे कोण राजू म्हणून एकलो पणजेच्यान घेवन येता आनी तो नेपालीक आमी विचारले सडनली कितना लेता तुम्हारा जाल्यार तो सांगता आपूण 5,000 4,000 दिता पेड करता अशें घेता. आनी असो आवाज जालो पयलींच्यान की फेक करता म्हणून नेपाली अशें भोंवपाक लागले खंय भोंवताले आर देर फ्रॉम अदर कंट्री. त्यांचे जर अशी आधार कार्डां जावपाक लागले पण आधार कार्ड जाल्यार बर्थ सर्टिफिकेट जाय पडटा. बर्थ सर्टिफिकेट म्हाका दिसता UP महाराष्ट्रान खंयच्यान फेक हाडटा ते ती लायता म्हणजे हे व्हेरीफाय करपाची पोलीस डिपार्टमेंटाक एक्चुअली गरज आसा. पण तरी आसतना हांव मडगांव टावन PIक मेळिल्लो ताणें सांगलें म्हाका की ताणें पोलीस कितें धाडिल्ले आसता तेच्या पयलीं ताणें शूट मारली त्या ऑफिसान कितें खंय दवरलें सामान बाकीचे हांगच्यान शिफ्ट करून आतां त्या हावजिंग बोर्डान गेला आनी आतां हावजिंग बोर्डान करता बट आमच्या हावजिंग बोर्डा लोकांनी सुद्दां पळोवपाक न्ही तांकां हे आमचे ते एकदम नेपाली लोक अशे कित्याक भोंवतात कारण दिसता न्ही भोंवल्यार सडनली भायले नेपाली जावं बांगलादेशी कोणी फाटीं अशो इश्यू जाल्लो एक पासपोर्ट कॉपी खातीर पासपोर्ट कितें महाराष्ट्रान मेळिल्लो पोर्तुगीज पासपोर्ट आमचो कोण तरी ते थोडे मेळिल्ले बांगलादेशी म्हणून मागीर केदी व्हडली लज जाली एक्चुअली. पण हांव म्हणटा पोलीस डिपार्टमेंटाची सुद्दां अशी तुका लज वचच्या पयलीं हे मेन आधार कार्ड पळय अशी कोण करतात न्ही तांचेर तुका एक्शन घेवपाची गरज आसा. यांचे आधार कार्ड जाले म्हणजे ऑटोमॅटीक ते मागीर खंयच्यान धरता कॉन्सिलरांक धरतले कोण MLAक धरतले आनी मागीर जर वोटिंग कार्ड करता म्हणजे तुका मागीर गोवान जाले मागीर इंडियान जाले आनी म्हणजे आतांच तुका आमी हाज्यानी प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. पयर म्हापशा कितें रेड मारिल्ली आनी हांवें आतां थोड्यांचे नजरे काडून दिला हांवें आमदाराक पयर सांगिल्लें आमच्या म्हणजे तो बेजार जाला आयकूनच सारकें म्हणून अशें बाबा जाता म्हटलें की आधार कार्डा म्हणून जाता आनी समजी कितें 50-50 100 मनीस एकदम येवन बशिल्ले आसता आनी तो पणजेच्यान हाडटा तो राजू म्हणटा तो आतां नंबर बीन मेळ्ळा म्हाका हांव डिवायस बीन दितलो तो नंबर आतां संतोष देसायाक तो कितें रिन्यू जाता दिसता फाल्यां परत ताचे पयलीं दिवपा जाय ताका म्हणटकूच हांगा हाडून विचारपा जाय न्ही बाबा हे आधार कार्ड खंयच्या बेजीचेर करता तुमी कशें म्हणून करता म्हणजे नाका जाल्यार गोंयान जर अशें तुका नेपाली जर भरत रावले जावं बांगलादेशी भरपाले जाल्यार उरला कितें फाल्यां आमकांच धांवचें पडटलें हांगा गोंयकारांक सगळ्यांक हांगच्यान. आनी हे करपी आधार कार्ड जे आसा शी इज नॉट फ्रॉम गोवा बायल मनीस म्हणून ते ऐकला आनी ताका एकलो दादलो सपोर्ट करता आनी हो दादलो कोणा म्हाका दिसता पांयां पडपाक भोंवता खंयच्या फंक्शनाक वता कोणाच्या आनी कितें म्हणजे आमदारांक बीन दाखयता कितें आपूण तुमच्या बरोबर आसा. पूण हांव तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता आमदाराक बीन ह्या मनशाक सेफ करपाक जायना हे त्रासान उडयतले हे सगळ्यांक त्रासान उडयतले कळ्ळें न्ही. ही आयडेंटिटी सगळी जी हें आसा न्ही ती बरोबर न्ही फेक आयडेंटिटी करता ती आधार कार्डाचेर दिवन ते करता पळय आयडेंटिटी तांची सगळी फेक आसतली. म्हणून पोलीस डिपार्टमेंटाक आनी आतां आमचे SP आयिल्ले आसा सुनीता सावंत हे ताका सिंगम म्हणून वळखतात आमी आनी हे सुनीता SPक सुद्दां आमी डिटेल दितले हाच्या बद्दल कितें तें कळ्ळें तुका. आनी आमदारांक हांव रिक्वेस्ट करता हाचेर सारकें लक्ष घालून मडगांवच्या आमदाराक तरी आनी बाकीच्या आमदाराक कित्याक उल्हास तुयेकर बाब आसा हावजिंग बोर्डांतलो आमदार मागीर सायडीक रेजनल बाब आसा फाल्यां हेंचे जी फेक ID करता आधार कार्ड हांचो एड्रेस खंयच्या वॉर्डांतलो घालपाक शकता खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतलो घालपाक शकतात फेक म्हणजे हाचेर नजर दवरपाची गरज आसा. आनी हे कोण करता पळय ताका जे पळय ID दिली आनी आमचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स तांच्यांनी हाचेर स्टडी करपाची नाजाल्यार ताची ID कॅन्सल करपाची. ऑलरेडी त्या मनशाक खंय कोण आयडेंटिटी करता पळय आधार कार्ड ताचेर खंय कर्नाटका बँकेन खंय पयलीं ऑलरेडी एक्शन दिल्ली आनी कर्नाटक बँकेन कितें करताले आनी थंयच्यान काडिल्ले ताका आतां जळी मय ते कोणाची सपोर्ट घेवन खंय उठटा आनी हें करता नाका जाल्ले उडो कितें करूं पूण असली फेक करनाका इतलो म्हाजो रिक्वेस्ट. आनी हांव सगळे पोलीस डिपार्टमेंटा कडेन मागता आनी आमदाराक आमच्या मागता सगळ्यां कडेन आनी आमचे कॉन्सिलर जे कोण आसा न्ही कलीग कॉन्सिलर तांकां सांगता तुमच्या कॉन्सिलर वॉर्डांतले न्ही असले एड्रेस घालून नाका जाल्यार जातले तुमी सांबाळून रावचे कळ्ळें न्ही फुडें आमकां मार्ग पडटले.